1961 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा गोंय मुक्त जालें आनी गोंय सुटके चळवळीची जी कामां आसली ती सोंपली. आतां गोंय सुटके उपरांतची कामां वेगळी. तातूंत समाज सेवा आनी शिक्षणीक मळावेर तिणें काम करपाचें थारायलें. आपलें सगळें जिवीत तिणें त्या खातीरूच ओंपलें. हे पळयात, वेऱ्या एक स्कूल आहा, शाळा आसा, वेऱ्या प्रगती हायस्कूल. तें तिणी सुरू केलें. थंय तिणें कांय वर्सां शिक्षिका म्हूण काम केलें. शिक्षिका म्हटल्यार टिचर, खबर आसा न्ही तुमकां? थंय शाळा सुरू करतकच तिणें कितें केलें, ज्या भुरग्यांच्या शिकपान खंड पडिल्लो, म्हणजे गोंय मुक्त करपाक चळवळी सुरू आशिल्ल्यान कांय भुरग्यांची शाळा बंद जाल्ल्यो, शिकपाक फुडें मेळूंक नाशिल्लें भुरग्यांक आनी हेर कारणां खातीर, कित्या खातीरूय मेळूंक नाशिल्लें, त्या भुरग्यां खातीर तिणें 2 वर्सांचो एक कोर्स सुरू केलो आनी 2 वर्सांचो कोर्सान तांकां जाय तितलें शिकप दिवन SSCची परिक्षा दिवपाक तांकां एक संद मेळोवन दिली. जे कांय भुरग्यांचे जे शिकप बंद पडिल्ले, जांकां SSCची परिक्षा दिवंक मेळूंक नाशिल्ली, तांच्यांनी तो 2 वर्सांचो कोर्स केल्या उपरांत तांकां SSCची परिक्षा दिवंक मेळूंक लागली. शिक्षणीक मळार तिचें काम पळोवन ऑगस्ट 1975 वर्सा म्हापशां सारस्वत विद्यालयांत, हे पळयात, हे आतांचें म्हापशाचें सारस्वत विद्यालय, पूण हांव सांगता ती गजाल केन्नाची, 1975 ह्या वर्साची. त्या वेळार तिची मुख्याध्यापिका म्हणजे हेडमास्टरीन ह्या पदाचेर नेमणूक जाली आनी तिणें थंय काम करपाक सुरवात केली. तें काम करता आसतना तिणें ही शाळा जी आसा ती म्हापसा ह्या शारांत आसा, थंयच तिणें एक महिला मंडळ स्थापन केलें. महिला मंडळ म्हळ्यार बायलांची एक मंडळ, महिला म्हळ्यार बायलांचें एक मंडळ, आनी तें स्थापन करून ताच्या पालवान बालवाडी चलोवप, भुरग्यांक खाणां करून दिवप, म्हशी पोसप, पापड करप, असले कांय गजाली तिणें बायलांक शिकयल्यो. म्हशी कश्यो पोसप, म्हशी हाडप, तांची काळजी कशी घेवप, तांची जतनाय कशी करप, हें शिकयलें आनी तो धंदो कांय बायलांक करून दिलो. तर भुरग्यांक खाणां, भुरग्यांची जी खाणां आसतात म्हणजे लाडू, चकऱ्यो, मागीर अश्यो वेगवेगळ्यो खाणां ती करपाक शिकयताली आनी तुमी ती करून विका म्हणटात. बालवाडी चलोवप, कांय बायलांक तिणें बालवाडीन भुरगीं येतात तांची कशी काळजी घेवप, तांकां कितें शिकोवप, हें सगळें शिकयलें. मागीर पापड करपाक, लोणचें करपाक, अश्यो कांय गजाली तिणें शिकयल्यो आनी तांचे ते धंदे तांकां करून दिले. 1 जून 1978 ह्या दिसा मुंबय वतना वाटेर मोटारीक तिच्या अपघात जालो आनी तिका थंयच मरण आयलें. तें आयकून त्या काळार गोंयचे सगळे लोक तिका चुरचुरले, कारण तिणें समाजा खातीर खूब काम केल्लें. खुबश्या बायलांक, खुबश्या लोकांक तिणें मदत केल्ली. तिचो उगडास काडून लोक तिका चुरचुरले. मित्राबीर ह्या संवसारांत ना, पूण तिका लोक केन्नाच विसरचे ना. कित्याक तर तिणें आमचें गोंयचें नांव वयर काडलें, गोंयच्या खुबश्या लोकांक मदत केली आनी आपल्या कामांतल्यान तिणें दाखोवन दिलें की बायलो लेगीत व्हडलें काम करूंक शकतात.